Check. Check. सुरुवात एक गीत घेऊया. पेज 115, एज 16. विश्वासाचो दिसून येलो परमेशाचो खबरो कसलो सल्मोदुचो आमचो विश्वास दिसून येतुशे आमचो प्रकाश. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सम्यक जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाचे जयंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो जयंतेन सवा जावन आसात ते पासत देवा मुखार हाजीर जाल्या पूण देवाक आर्गां दिनवासणी दिवन सदांच देवाच्या उजवाडान रावपाक देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आयज इग्रोज भाग्यवंत बेझल हॉर्तो आनी तेच भाशेन ग्रेगरी नाझियन्सांचो ताची दोबोजीक परूप म्हूण समारंभ. दोगांयनी देवाक गोवायकी दिवपाक हे इगर्जेन सदांच इगर्जेचे विरोध जे आसतले तेंचे पासत ते सदांच झुजतले. सदांच भावार्थान त्रिएक देवाची उगडास सदांच मनशांका दिवंक तेंच्यांनी इगर्जेन बरेंच वावरले आनी सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले जिवीत जिवन सगळें कितें सोडून संवसारी वस्तून फाटीं धांवन आसतना भावार्थान विश्वासान देवाक आपल्या जिवितान सदांच साक्षी रावपाक ते म्हूण आपल्या जिवितान सदांच ते फुडें म्हूण व्हेले. तेच भाशेन आमच्या जिवितान आमकां संद्यो म्हूण मेवतात. पूण जेन्ना आमकां ह्यो संद्यो मेवतात आमी देवाचे खरेंच गोवायकी म्हूण जाता काय आमी आमच्याच अस्तंगी मनशांक वेगवेगळे दिशेनी म्हूण व्हरता. तेचेर नियाळून ह्या मिसा बलिदानान आमी भितर म्हूण सरुया. तशेंच आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आतां आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोडपदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आमकां मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
मुशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, बेझिल आनी ग्रेगोर ह्या भाग्यवंताची देख आनी शिकवण तुजे पवित्र स्वभाव तुवें आमकां उजवाडायताय. खालती जावन तुजे सत शिकूंक आनी प्रिती मोगाचे जिणेन तेच विश्वासीपणान सांबाळूंक दोयाळपणीन आमकां फावो कर. आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत सुवावांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, फोटकिरो कोण जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हणना तो होच क्रिस्ता विरोधी. बापाक तसो पुताकूय तो मानून घेना. जो कोण पुताक ओळखून घेना तो बापाकूय मेळ्ळो ना. पूण जो कोण पुताक ओळखून घेता तो ताका बाप मेळटा. तुमी जाल्यार जो संदेश अणुबाक तावन तुमी आयकला तो तुमचे सवें सदां सांबाळात. सुरवातेक तावन आयकल्लो संदेश तुमचे सवें तगलो जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें आसतल्यात. ताणें तुमकां बासायलां तें हें सासणाचें जिवीत. तुमकां फसोवंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडची तुमी घेतल्या ती मागणी तुमचे सवें आसा. देखून दुसऱ्या कोणाच्याच शिकवणेची तुमकां गरज ना. पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकवण मेळटा ती कोरी फटकिरी न्हय. देखून हे शिकवणे प्रमाणे चलात आनी ताचे सवें रावात. होय प्रितीच्या भुरग्यानो, जेजू सवें रावात. हे पोरी तो दिश्टी पडटलो त्या ताच्या दर्शनाच्या दिसा व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतल्या आनी तो आमकां लोजेक घालून आपणा तावन पयस कोचचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जातलो शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया, शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. सबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. सबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे प्रितवे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानांक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उलास सोड. सबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन म्हाका प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy,
सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं सांजो आमा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जुआवाची गोवायकी ही तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारचक जेन्ना जुदेवांनी यादनिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेमतान धाडलें तेन्ना ताणें सारकें परगोट केलें. ताणें ना म्हणलें ना, ताणें उक्तेपणीन सांगलें हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें तांकां म्हणलें तूं कोण तर, तूं एलायजा? ताणें तांकां म्हणलें हांव एलायजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें तांकां म्हणलें ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणून सांगलें अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां धाडला तांकां आमी कितें म्हूण सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआवान म्हणलें इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरला सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, तो ताळो हांव. ताणें फारिसेवांक धाडलोले. तेणी ताचे लागीं आनीक विचारलें तूं क्रिस्त न्हय, एलायजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआवान परतिपाळ केलो हांव स्नान दिता तो उदकान दिता. पूण तुमी वळखना नासलो एकलो आसा, तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताचे वाणेंची वाडी सोडूंक म्हाका फावना. हे बेथानियेंत जॉर्डनाचे पलतडी जुआंव स्नान दितलो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, पयले वाचपा वरवीं भाग्यवन जुआंव आमकां उगडास करून म्हूण दिता. जेजू क्रिस्त जो ह्या संवसारान म्हूण आमकां सोडवण दिवंक म्हूण आयला, तें सदांच देव बापाची महिमा आनी मोग आमकां दाखयलो. ते वरवीं जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितान वळखून म्हूण घेयना, भावार्थ आनी विश्वास म्हूण आमी दवरिना, तो आमी एके भाशेन फटकिरे जिवीत म्हूण जियेता. आनी तेच आयच्या सांत भक्तांच्या जिविताचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, जी मनशां जेजूक आपणावन क्रिस्ता विरुद्ध म्हूण गेल्ली आनी इगर्जेचे विरुद्ध जी वावुरतली, तांकां सदांच त्रिएक देवाची वळख दिवन ते वावुरले. तशेंच आमच्या जिवितान आमी मिसान वांटो घेता तेन्ना आमी सदमानता जेन्ना आमी मागणें म्हूण करता, ते मागणे वरवीं आमी हेच भावार्थाची उच्चारणी म्हूण करता. आनी जर तर आमी मिसान वांटो घेवन भायर जेन्ना संवसारी जिवितान वेगळ्या धर्मांच्या मनशां वांगडा वावुरता, आमी जर मोगान एकवटून शांतिकायेन जेन्ना आमी जियेना आनी आमी तेंचे अगेन्स्ट एके भाशेन जेलसी, हेट्रेड आनी आमी मनान दवरून आमी जेन्ना आमचें जिवीत जियेता, आमी परतून फटकिरेपण्या जिवितान म्हूण आमी रावता. आनी तेच आयच्या वाचपा वरवीं आमकां सदांच जेजू उगडास करून म्हूण दिता. जण एकल्याक देवानूच रोचला, आपले सारकी म्हूण केला, तर आमकां सदांच जेन्ना जो अनुभव आमच्या जिवितान मेवता, त्याच अनुभवा वरवीं आमच्यान गोवायकी दिवंक म्हूण जाता. पयले सुवातेर जर आमकां ह्या संवसारी जिवितान जेजू क्रिस्ताचे गोवायकी जावंक जाय, तर तो अनुभव आमच्या जिवितान आमी घेवंक जाय आनी तोच अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक फुडें म्हूण व्हरूंक जाय. दुसरें म्हटल्यार सदांच एक कन्विक्शन आनी भरवोसो, जर देव आमच्या वांगडा म्हूण आसा तर आमकां कसलीच भिरांत ना. आनी तिसरें म्हटल्यार भिरांत नासतना सदांच ह्या संवसारान वावरूंक पूण आमकां ही शिकवण आयच्या ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं म्हूण मेळटा. जे भाशेन जुआवान सदांच देवाची गोवायकी दिवंक फुडें म्हूण सरलो आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान म्हूण येयलो, तेन ती वाट सोडून आपलें जिवीत फुडें व्हरून देवाक फुडें म्हूण दवरलो. त्याच भाशेन आमच्या जिवितान आमी पूण वावरूंक म्हूण जाय. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना संत भक्तांची ही वळख आमच्या जिवितान घेवन तेंचे विणवणेन सदांच आमी पूण ह्या संवसारी जिवितान जेजू क्रिस्ताचे गोवायकी जावंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया.
तशेंच आख्खे संवसारा पासत आमी मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकूतसारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतराला खायन येवं. हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून तुजे सरशी आमी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 44 C37. तुझ्या बोवी दोळ्या मुखार बाबा एकूच उंडो तवो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उण्या बिदो लिपतात कोणयो तशी जेजू सोवे सगळी की गोलपात की भुरगी तशी कोवाच्यो कोणयो आमी उत्कर्शे तेमे आमी जेजूचे सदे आमी जेजूचे सदे म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवन देवा फावो तो मान आमी दिवचो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंचोरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे बक्षणे मेळचे, तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवर मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदता, भाग्यवंत बेझेल वर्तो आनी ग्रेगरी नाझियन जाचो आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वैदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. Amen. गीत घेवया. पेज नंबर 47, D1. आमचे मोरया कोणाक लागल्या आत्मा आमचो सुख सांगेला आमचे मोरया प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेक तरेतरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळताय आनी चलयताय. तुजे कोणवाळेन
आतांच्यान आनी फुडले वायटांक आमकां ओखोत मेळोन दी. ह्या पोरी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्यांचो गरजेचो आदार घेवन अदीक व्हडा विश्वासान सासणाच्या देणींक जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुतान जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो वेळ बसात. फादर जॉनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें मीस आमचे पासत भेटयलां, प्रवचन केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे हांगसर आमकां मदत करता तितल्यांकूय कोयराक वाचपाक कोत्ता आमचे सांकिस्तांवान येरा आनी मिडिया तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी हांव व्हडा भक्तीन हांगसर येतात, जी मिडियाचेर पळयतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. मिसां सोमार ते सोनवार सकाळची 2 आसतात, 7 आनी 8. आयताराची 7, 8, 9, 15, 10, 15. 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन. तुमकां तर मिसान वांटो घेवंक जाय. नंबर तुमी जाणात, पूण परतून म्हणटा 90075212 हाचेर तुमच्यान वॉट्सॅप मेसेज धाडूंक जाता. एक नांव, त्या नांवाक फाटल्यान कितलीं जाणां येतलीं आनी हिंच्या दिसा हिंच्या मिसान वांटो घेतली. हे भाशेन तुमी वॉट्सॅप मेसेज धाडात त्या नंबराचेर. त्या भायर तुमकां तर वाचपाक करूंक जाय, नांव दिवंक जाता, तेच भाशेन वॉट्सॅपाचेर धाडात हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान म्हणजे वाचप करूंक जाय पळय तांकां. म्हणटच त्या ह्या नंबराचेर धाडात तुमी 9623639257 हाचेर धाडूंक जाता. आतां ह्या म्हयन्यांत 6 तारखेर सदांच आमी म्हणून हितून 6 तारखेर म्हयन्याचे सायबाच्या कपेलान मीस म्हणटाले हांव. हे सायडीन गेली म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत 100 मिटर दावे वाटेन आमकां एक सुपुल्लें कपेल दिश्टी पडटा. त्या कपेलांत 6 दर म्हयन्याचे मीस जाताले. खूब म्हयने जाले मायान सान तरी आमी मीस घेवंक ना. मार्चान घेतलेलें, पूण मायान एप्रिलान सान घेवंक ना, कित्याक कोविडाक लागून. त्या भायर आमी थंयसर गव्हर्नमेंटान आमकां मदत केल्ली आसा तें कपेल दुरुस्त करच्याक. ताचे वयलें पळय आहा तो गेलेलें म्हणून ताणें आतां करून काडलां तें. म्हणून 6 ह्या म्हयन्याचेर थंयसर मीस जातले. खूब म्हयन्यांनी आतां आमी परतून सुरू करता दर म्हयन्याच्या 6 तारखेक थंयसर मीस म्हणपाक. तुमी मनांत दवरात, 10 वरांचेर आमचे भाशेन मीस जातले. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया, पेज 107, एज 16. विश्वासानो कोसा